माझ्या डोळ्यापुढे खूप व्हडलें चित्र. This is a small beginning according to me. HL engine maintenance करतले जाल्यार म्हाका दिसता they should tie up with Safran and come out with Make in India for manufacturing of engines. We are going to require between 6,000 to 10,000, am I right? Engines in the state to 10,000. Big enough quantity, and most of them are Safran engines. So I would push the company, and I think government, Goa government at least is ready to give land and other facility for. This is exactly the kind of industry we are looking for. We do have technical manpower. Sometimes they might require some training, but if you check up across India, you will find Goans in high-tech jobs across India. There's a lot of talent available locally also. And I'm very sure Sonaraju will definitely encourage Goa as an advantage. आणि कशा प्रकारच्यो नोकऱ्यो गोंयकारांक आवडटा किंवा गोंयकार करपाक शकता हे तकलेन धरून काही एक्शन हांवें सुरवात केलें. ह्या सायडीच्यान हे ल्हान प्रमाणाचेर एक एक्शन सुरू जालें. गोवा शिपयार्डानूय काही गजाली सुरू जाल्ल्यो आसा. डिफेन्साच्या प्रोडक्शनाक सुरवात करपाकूय वेळ लागता, कारण बऱ्याचदा टेक्नॉलॉजी इनवॉल्ड आसता. टेक्नॉलॉजी एक्वायर करपाचो पॅरामिटर गोवा शिपयार्डाचो फायनल स्टेजीक आहा. ताजे नंतर प्रायस फायनल नेगोशिएशन जातलें. म्हाका दिसता फुडल्या वर्सा एक्चुअल बोटी बांदपाक सुरवात जातल्यो. मायन कावंटर मेजर वेसल हाचें प्रोडक्शन करपाक सुरू जातलें. हांव लोकांक आनी हांगाच्या 70च्या लोकांक इतली विनंती करता की फक्त सरकारी नोकरी हो कॉन्सेप्ट न दवरता टेक्निकल नॉलेज हांगा स्कील डेव्हलपमेंटाच्यो काही योजना आमी लायतले. त्या स्कील डेव्हलपमेंटच्या योजनाचो फायदो घेवन स्वताचें जर स्कील इम्प्रूव केलें जाल्यार येणाऱ्या काळात जशी फॅक्टरी एक्सपांड जायत वतली किंवा जश्यो एक्टिविटी वाडत वतल्यो तशें तुमची ऑपॉर्च्युनिटी वाडत वतली. रेप्युटेड कंपनीज जर हांगा येवंक जाय जाल्यार त्या कंपनींचो दोन गोश्टींचेर विश्वास आसचो पडटा. एक शासनाचेर, म्हणजे हांगा आसलेलें शासन हें आमकां बुड्डवचें ना, आनी दुसरो कामगार वर्गाच्या इंटग्रिटीचेरूय. हांव शासनाच्या वतीन हांव शास्वती दिता की शासनाचो उपद्रव अशा नवीन जे इन्व्हेस्टर्स येतात तांकां जावचो ना हेची हांव काळजी घेता. It is not by choice that I have to select a place in Goa to do this business, but it becomes a natural choice for HAL, having operating the Cheetah Chetas from the Naval Operation Base. We support the Dornier aircraft for the Coast Guard, for the Navy, for the Air Force. So, since 2 or 3 decades, our presence has been here in Goa, and obviously it became a natural choice when an opportunity was given to establish an MRO. This is just a starting, and there is no limit for business opportunities. It is the only way. We have to build our capability, and the business is opening up at every corner.